नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. काँग्रेस सोडून बीजेपीत गेल्ल्या 10 आमदारां आड घाल्ले अपात्रता याचिकेचें प्रकरण सुप्रीम कोर्टान. हायकोर्टान आमदारांचें विलिनीकरण सारकें म्हणून निर्णय दिल्लो. ताचे आड काँग्रेसीचो तेन्नाचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशान सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिलां. जस्टीस M.R. शाह आनी जस्टीस B.V. नागरत्नाचो बेंच ही सुनावणी घेतलो. 10तले 7 आमदार विधानसभा वेंचणुकेक पडले. 3 परत आमदार जाल्यात. गोंयांत कोविडाचें कसलेंच बंधन सध्या नाका. आरोग्य मंत्री विश्वजीत सांगून मेकळो. खंयचोय निर्णय घेवचे आदी खंय टुरिजम आनी लोकांचो विचार करचो पडटलो. कोविड एक्सपर्ट कमिटीचो दोतोर साळकार म्हणटा घाळ रावंक जायना. शिमो, एअरपोर्ट उक्ते, मास्क जायच. कांय राज्यांनी कोविडाचो झपाटो गोंयांतय परत तकली वयर काडटा. आता पळय तूं मास्क घालून आयल्लो आसा, प्रत्येकानी कॉशियस रावपाची गरज आहा न्ही. प्रत्येक मनीस आपलो लायफ आनी आपल्या जिवनाची सुरक्षीत दवरपाक म्हणून परिस्थिती कितें आहा की नवे नवे वेरियंट्स येत रावतले. पूण त्याच बरोबर आमी पळयतले आमचे डॉक्टर्स आहा, एक्सपर्ट्स आहा, तेणीच सोडून दी न्ही. आनी त्याच बरोबर ओवरऑल इकॉनॉमीक एक्टिविटी ह्यो सगळ्यो गोश्टी चालूच उरूंक जाय. लोकांक त्रास भरपूर जाल्लो आसा कोविडाचो. त्याच बरोबर गरज तशी पडल्यार पण म्हाका दिसता गोवा राज्य योग्य तरेची पावलां घेतल्या आनी कांय सद्याचे परिस्थितीत बंधन कसलेंच घालून उपयोग ना. आनी आमी आसा लक्ष दवरून आमचें आसा. तर गरज पडल्यार आमी तेन्ना विचार आमी करुया. सद्याचे परिस्थितीत म्हाका दिसना आमी कितें करूंक जायना. See, the government has to ask the expert committee to give its recommendation. As of today, government has not asked. So, whatever actually the restrictions are there are still on laws. But now it is up to the state to have enforce something else if they want to. Some restrictions has to be there. Now it is in tourism. It is for all. We cannot say that only tourism people will get COVID. And COVID is not selective that I will hit only those people. So it is everywhere. Wherever there is a very huge crowd, which this is there, I think people should take care. कोविडांच्या केशींचो आंकडो वाडटा. राष्ट्रीय पांवड्यार आनी गोंयांतूय. राष्ट्रीय पांवड्यार दिसाक 700-800 केशी आसताल्यो. आतां त्यो 2,500 तेंकल्यो. गोंयांत 1-2 आसताल्यो. त्यो 5-6 पावल्यो. आरोग्य मंत्री म्हणटा जें कितें तें एक्सपर्टांनी थारावपाचें. सरकार सध्या भिवपाची गरज ना मोडात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. राजभवनाचेर दुसरो बायोमिथेन प्लांट बसयलो. पणजेंतलो 10वो. राज्यपालान उक्तावण केलें. हे आदी फाटले जुलयांत असोच एक प्लांट बसयल्लो. राजभवनांतलो वोलो कोयर थंय ट्रीट जाता आनी थंय तयार जाल्ल्या बायोगॅसाचो राजभवन वापर करता. गोंयांत कोयराचो प्रस्न सोडोवंक असले प्रयोग करचेच पडटले. गोंयकारांनी ते करचे म्हणून राज्यपालाचो उलो. आता पळय तूं मास्क घालून आयल्लो आसा, प्रत्येकानी कॉशियस रावपाची गरज आहा न्ही. प्रत्येक मनीस आपलो लायफ आनी आपल्या जिवनाची सुरक्षीत दवरपाक म्हणून परिस्थिती कितें आहा की नवे नवे वेरियंट्स येत रावतले. पूण त्याच बरोबर आमी पळयतले आमचे डॉक्टर्स आहा, एक्सपर्ट्स आहा, तेणीच सोडून दी न्ही. आनी त्याच बरोबर ओवरऑल इकॉनॉमीक एक्टिविटी ह्यो सगळ्यो गोश्टी चालूच उरूंक जाय. लोकांक त्रास भरपूर जाल्लो आसा कोविडाचो. त्याच बरोबर गरज तशी पडल्यार पण म्हाका दिसता गोवा राज्य योग्य तरेची पावलां घेतल्या आनी कांय सद्याचे परिस्थितीत बंधन कसलेंच घालून उपयोग ना. आनी आमी आसा लक्ष दवरून आमचें आसा. तर गरज पडल्यार आमी तेन्ना विचार आमी करुया. सद्याचे परिस्थितीत म्हाका दिसना आमी कितें करूंक जायना. See, the government has to ask the expert committee to give its recommendation. As of today, government has not asked. So, whatever actually the restrictions are there are still on laws. But now it is up to the state to have enforce something else if they want to. Some restrictions has to be there. Now it is in tourism. It is for all. We cannot say that only tourism people will get COVID. And COVID is not selective that I will hit only those people. So it is everywhere. Wherever there is a very huge crowd, which this is there, I think people should take care. कोविडांच्या केशींचो आंकडो वाडटा. राष्ट्रीय पांवड्यार आनी गोंयांतूय. राष्ट्रीय पांवड्यार दिसाक 700-800 केशी आसताल्यो. आतां त्यो 2,500 तेंकल्यो. गोंयांत 1-2 आसताल्यो. त्यो 5-6 पावल्यो. आरोग्य मंत्री म्हणटा जें कितें तें एक्सपर्टांनी थारावपाचें. सरकार सध्या भिवपाची गरज ना मोडात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कोलवाळे जेलींत कैद्यान वैजकी अधिकाऱ्याक मारबडय केली म्हूण IMA चाळवले. ह्या गजालीचो निशेध करतना IMAन मेडिकल स्टाफाचे सुरक्षेचेर हुस्को उक्तायला. वैजकी स्टाफाक फूल प्रूफ सुरक्षा दिवची म्हूण दोतोर रुफीन मागता. असलो प्रकार परत जावंक जायना म्हूण IMA दोशी खर ख्यास्त मागता.
No, now as far as this jail incident is concerned, he is a government doctor. A due process will be followed by the government because he was an officer on duty. The person who has attacked him is already in jail. So we are asking for some stern exemplary punishment to be done so that inmates of the jail do not take the law in their own hands and are sort of reprimanded in advance that certain things will be very bad for them if they attack any of the staff on duty. मजगती नटान ॲक्टर अक्षय कुमार तंबाखूची सरगटी जाहिरात करता म्हणून इश्यू केलं. अक्षय कुमारान खंय असले करून अपेक्षाभंग केला. ताचे कडच्यान तरी असली अपेक्षा नाशिल्ली. काल न्यूज आयिल्ली की अक्षय कुमार जो आमचे हातून एक फिटनेस फ्रीक आमी म्हणटा, विमल इलायची म्हणजे जे सरोगेट एडवर्टायजमेंट म्हणटा तश्यो एडवर्टायजमेंट करून पान मसाला आनी टॉबॅकोक मातशें एक प्रोत्साहन दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी ही हॅज जॉयन हँड्स विथ आमचो शाहरुख खान आनी अजय देवगण. तांचे कडसून म्हाजे कडेन कांय अपेक्षाच ना, पण हाजे कडसून मातशी अपेक्षा आशिल्ली. ते दोगूय जाण स्वता ओडपी स्वता खावपी आनी तांकां कांय पडिल्लें ना जगाचें. सो हाजे तरी आमकां मातशी चिंता आशिल्ली आनी अमिताभ बच्चनाची त्या दोगांयनी आमकां लेट डावन केले सारकें. सो म्हाका सिन्सियर एडवायस म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक की ह्या हिरोच्या नादाक लागू नाका तुमी. यू बी बरे भुरगे जायात, सगळे वायसा पासून मातशे पयस रावात. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. दरेक तालुक्यांत मामलेदार आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेंत कामकाजाचेर रेव्हेन्यू मंत्री बाबुशाची बारीक नजर आसतली. 6 म्हयने भितर सगळ्या ऑफिसांनी CCTV कॅमेरा बसोवपाचो प्लान. सेंट्रल कमांड बाबुशाच्या मंत्रालयाचे कचेरेंत आसतलो. कोयराचो इश्यू सोडोवंक सरकार खंय सिरियस यत्न करता. बाबुशान आलवारा जमनीचे इश्यू थंय लक्ष घालां. As far as functioning of the Mamla is concerned, I want them to function non-partisan manner. Because I have got certain complaints that in fact lawyers are only basically drafting the orders and giving them Mamla. So these things should not happen. This is just the allegations which I have got to their notice, and this is what I have even mentioned to them actually. I am here. Actually, I told them that we will fit a CCTV camera in all the Mamladar's offices, in all the collectorate offices, so that can function. That will be directly connected to my office. I will speak to the IT minister, and I will have this thing done at the earliest, so that I can monitor here what the functioning, how the basically Mamladars are. But I think within 6 months' time, this thing should be in place. That is, I can tell you of here, and it will be connected to the secretary as well, whoever is the secretary of our department. So for them to know the functioning. So from here itself, I will be able to see the functioning of the Mamla. आता बाबुशान आलवाराचे जमनींनी लक्ष घाला. आलवाराच्या इश्यूचेर लोकांचे इश्यू येता ते पळोवन खंय तो मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या इश्यूचेर उलोवपाचो आसा. Some people unknowingly, what was the procedure to be followed, have not accepted. Their names are still figuring in Form 1 and 14, I guess, as the occupants. Now we must basically take a call on that. I think we should not use 2 yardsticks to others. I think we need to basically consider their demand as well. So for that we will need to get some amendment to this. I will discuss this matter with the Honorable Chief Minister and then proceed. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. विजेची गळती चोरी बंद जावंक जाय. सरकारान थंय लक्ष दिवचें. गरज आसा थंय सबस्टेशनां घालचीं. अंडरग्रावंड केबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरांत लक्ष घालचें म्हूण उद्देग मागतात. GSAIचो अध्यक्ष कोचकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. उद्देगां खातीर ताकतिकेन उक्त्या मार्केटांतल्यान वीज खरेदी सुरू केली म्हूण उद्देग सरकाराचे उपकारी. आणि सरप्रायझिंगली मेस्ट आय एम व्हेरी हॅपी कित्याक गव्हर्मेंटा सारक्या एजन्सीन 2 दिसां भितर हे फूल एक्शन आसा पळय एक्झिक्यूट करून. आमी शुक्रारा गेले, शेनवार आयतार सुटी, तांच्यांनी फूल बॅकअप रेडी केलो पावर सेक्रेटरीन आनी हांच्यांनी. परत सोमारा आमकां मिटींग दिली दंपारा पावर मिनिस्टरान, आनी तेन्ना आमी सगळे डिस्कस करून लेटर दिले तांकां. सांजचे म्हणल्यार लेटर दिले 5:30 सोमारा सांजचे. मंगळारा म्हटल्यार तांणी सगळी अप्रुवल दिली. सीएमाकूय हांव लेट रावन मेळ्ळो. विजेचे पुरवणेविशयी काही प्रश्न GSAIन सरकाराच्या कानार घाल्यात. इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालचे पडटले. सरकारान खंय तातूंत लक्ष घालचें.
कितें जाता युजली देर इज लॉट ऑफ इन प्रोसेस पावर लॉसीस ड्यू टू वेरियस रिजन्स. खंय पावर थेफ्ट आसा हें आसा ते आमी तांकां मातशी स्ट्रीमलायन कर म्हटलां. कित्याक ते फायनली बर्डन मागीर फायनली इंडस्ट्रीचेरूच येता. दुसरी गजाल म्हणल्यार डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क आसा पळय सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी हातूंत थंयसरूय कितें जाता लोड वाडलो कितें जालो जाल्यार पावर कट जाल्यार थंय कितलीशीच आमकां नुकसान जाता. एक ट्रान्सफॉर्मर फेल जालें. आतां वेर्ना सारकिल्ल्या जाग्यार इतलें एक्सपान्शन जालां लास्ट फ्यू इयर्सान. मागीर मार्मा गोवा आनी ह्या तालुक्यांनी बी कितलेशे प्रोजेक्ट आयला आनी हे पावर कितें जाता एक्सटेन्शनाक आनी हाका परमिशन दीत वता. कॅपॅसिटी पळयना आतां सबस्टेशन करा. सो हे पावर डिस्ट्रिब्युशन जर नेटवर्क मातसो बरो केलो इवन आमचो हांगा लॉसीस खूब आसा. ओवरहेड केबल्स आसा बारीक बारीक युनिटाक तुका अंडरग्रावंड केबलिंग कितले दिसाच्यान पेंडींग आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. देव एक बारीकसो ब्रेक परत मेळया. केपें बोमडी मळार धरणाच्या कालव्यांत लोक कोयर वडयतात म्हूण थळाव्यांनी इश्यू केला. साळावले धरणाचो हो कालवो लोक खंय थंय येवन पिकनीको करतात. ह्या कालव्याचें उदक शेतांत वापरतात. उदकाचें प्रदूशण जाता. पर्यावरणाचेर परिणाम जाता. केपेंची नगरपालिका आनी WRDन एक्शन घेवची म्हूण लोक मागता. बिगोड्डी ह्या गांवां आसा ते गांवांतल्यान सायडीच्यान एक व्हडलो कॅनल व्हांवता आनी फाटले दिसा लोकां कडल्यान खूब कंप्लेनी येयल्या कितें लोक हांगा कचरो डंपींग करता. तशेंच आतां पळयल्या आमी सद्या परिस्थिती दोळ्या मुखार आसा. बॉटल्स मागीर घाण कितें कितें आसा तें हांगा डंपींग जाता तशें उदकांतल्यान व्हांवून येता. हें उदक आसा तें खंय तरी शेतांक तांकां पावपाचें म्हणटकीर जेन्ना तें शेतां पावता तें पोल्युटेड उदक आसतलें. हेजेर आतां मुख्य म्हणल्यार जी ऑथॉरिटी आसा जे डिपार्टमेंट WRD ना जाल्यार लोकल म्युनिसिपालिटी आसा हेजेर लक्ष दिवन हेंचे कंट्रोल हाडपाची गरज आसा. खूब जाणां कडल्यान आमचो जो कॅनल वयता ते सायडीन आमी थंय एक लोकांचो खूब एक इश्यू आसलेलो की ते कॅनलाक डंप करता म्हणून. सो आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार आज खरेंच सांगा एक गार्बेज डंप सो हांगा कॅनलाक जाल्लो आसा. तुमकां खबर आसतलें जें उदक आमचें वयता आतां हें शेतान बी उदक वयता आनी हें प्लास्टीक आमचें पोल्युशन म्हणून जर सगळ्याक खबर आसा सो प्लास्टिका पासून जें उदकांक इवॉपरेट जावन तें शेतांकय तें उदक वयतलें. फाल्यां आमकां गव्हर्मेंट रिपोर्ट सुद्दां आसा की प्लास्टीक जो कंटेंट आसा तो उदकान आमचें चड मेळटा पळय तो म्हाका दिसता हेकाच लागून की हो हांगा एक डंप हांगा जाल्लो आसा. तुमकां दाखयता मुखार तो डंप तेमी कसो केलो पळय हांगा तो कॅनलान आमच्या टोटल प्लास्टीक वेस्ट तो हाडून हांगा सगळे कडेन लोक कोण येता हांगा न्हांवपाक येता ना आनी कित्याक सगळो डंप आसता पळय तो आमचो हांगा गार्बेज करून उडयता. सो एक लोकल ऑथॉरिटी जी म्युनिसिपालिटी आसता नाजाल्यार WRD आसता तेमी मातशें हांगा लक्ष घालचें आनी हें जाता तितकें ताका कितें प्रिकॉशन घेवन तुमी तें डंपींग करता तें डंपींग आहा पळय तांकां लोकांक करपाक दिवची न्हू. प्रुडंट मिडिया खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. काँग्रेस सोडिल्ल्यांची घर वापसी न्ही निश्ठावान काँग्रेस फुडाऱ्याच्या गाठी भेटीचो उपक्रम म्हूण GPCCचो अध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. फुडलीं 5 वर्सां लोकां बरोबर तळागाळांत काम करीत जाल्यार डबल आमदार हाडपाक मेळटले म्हूण पाटकार उलयला. ब्रेस्तारा सावन गोंयभर सप्तकभर गोवा काँग्रेस चेतना यात्रा कुंकळे सावन सुरू. हो जे सरकार चलयता ते स्वता गुलाम जाल्ले आहा ऑफ क्रोनी कॅपिटलिस्ट. अडानी जावं जिंदाल जावं सगळे आयज तुम्ही पळयला जो सरकार लोकांक एक करपाक जाय तो लोकां मध्ये फूट घालता. इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ लँग्वेज सगळ्याक पळय तुम्ही इट व्हेरी प्लॅन ऑर्केस्ट्रेटेड झगडी करता पळय. काल पळय गरीब लोकांची घरां बुलडोज करून उडयली दिल्लीन. तुम्ही पळयला आम आदमी ओग्गी आहा कित्याक द बी टीम. हे फुडलीं 5 वर्सां जर आमी लोकां कडेन कनेक्टेड रावले जर आमी ग्रासरूट लेवलाचेर जर काम केलें जाल्यार म्हाका 100% खात्री आसा की जो आमचो आज नंबर आसा 11 तो 2027 डबल जातलो. कोण म्हणटा आमी डिफेक्टरांक हाडपाक भोंवता, कोण म्हणटा आमी घर वापसी करपाक भोंवता. हांव तुका क्लियर सांगपाक सोदता आमी खंयचेच डिफेक्टर किंवा खंयचेच जे लोकांनी पक्षा अगेन्स्ट विरुद्ध जे काम केलें तांकां भितर घेवपाक लागून हो कार्यक्रम न्ही. हो प्रोग्राम जे काँग्रेस वर्कर जे काँग्रेस सिंपथायझर आसात तांकां मेळपा लागून आमी आयल्या. हें पयलीं तुमी तकल्यान घालात. एटलीस्ट 10 people give me from each booth
we'll make this organization strong in every constituency, especially in the southwest. I've been in charge of for 20 constituencies. By another 3 months, we have to build this and take it to the next level. Now the Panchayat elections are also coming. We will try our best and make sure to take Congress forward. सगळ्यांची ताकाय ओळख जावपाक जाय. जे कोण आमचे वावुरपी आसात ते कोण कितें ताजे फाटलो तांचो कितें हें बॅकग्रावंड कितें ते सगळे अध्यक्षांक कळपाक जाय आनी त्या हेतून आयच्यान ही चेतना यात्रा सुरू जाता. पार्लियामेंटरी इलेक्शन आहे. नॉर्थ गोवा ऑल्सो वी विल रिटेन, बट साऊथ गोवा वी आर कॉन्फिडंट दॅट वी विल रिटेन. एंड हांव मागता आमचे पार्टी प्रेसिडेंटा लागीं जे आमचे जोगले कॅन्डिडेट आहाय वी हॅव टू टेक ऑल ऑफ देम इनटू कॉन्फिडंस. फोंडें उपजिल्लो हॉस्पिटलांत अजून ब्लड बँक ना. मागणी करून थकले आमदार मंत्री रवीन फुडले 6 म्हयने भितर काम करून घेवचें, नाजाल्यार फुडलो विचार करचो पडटलो म्हूण मोगोचो फुडारी दोतन केतन भाटीकाराची शिटकावणी. केतनान फोंडें रक्तदान शिबीर घेतलें. आतां मेरेन खंय ताणें असलीं 100 वयर शिबिरां घेतल्यांत. आज ब्लड डोनेशन कॅम्पाची सुरवात जाल्या आनी सकाळच्यान आमचे डोनर्स ब्लड दिवपाक लागल्या. आमी जो मोटो घेवन 2017 सुरवात केल्ली की डोनेट ब्लड एंड सेव लायफ. ताजे आमी कंटिन्युअस आमचो ब्लड डोनेशनाचे कॅम्प चालू दवरून मग आमकां गॅरंटी आसा की आजूय ऑलमोस्ट कांय न्ही म्हटल्यार 60 तरी डोनर्स आमचे जातले आनी त्याच प्रमाणे आमी ते दिवपाक लोकांक रक्त पावपाक आमी ताजे ऑफिशियल आनी केएमसी तर्फे मदत आमी चालू दवरल्या. म्हाका दिसता आमी ब्लड बँक आनी ब्लड स्टोरेजाची ती मागणी मिडियाक घेवन केल्ली ती केतन भाटीकारान एकट्यान करूना. ती केल्ली तेन्ना तुमी जाणा की ती करून आज वर्स जालें. 5 लाख रुपया तांच्यांनी डोनेट करता आनी कितें करता म्हूण सांगिल्लें. पण आज पर्यंत ब्लड बँकूय चालू जाल्लें ना. ह्या खंयचीच उपलब्धी अजून पर्यंत आयडी हॉस्पिटलान जालें ना. पण आतां काही 10 वर्सां सुमार फोंड्या आमदाराक मिनिस्ट्री मेळ्ळ्या आनी ताच्या खातीर आतां हांव ताचेर कांय भाश्य करूंक सोदना. आय थिंक ही शूड गेट अ चान्स. आमी 6 म्हयन्या पर्यंत पाशेस काडटले. 24 सालांनी येता ते 6 म्हयन्यान करचे जाल्यार 7व्या म्हयन्याक आमी परत मागीर तें काम घेवन बी रावता. आशिल्ली तशी आदली पेन्शन स्कीम चालीक लावची. नर्सिंग स्टाफाक 7वी पे स्केल लागू करात. दिसवाड्याचेर आशिल्ल्यांक टेम्पररी स्टेटस दिवचो म्हूण सरकारी कर्मचारी संघटना मागता. शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मेळ्ळें. ताणें खंय नोंद घेतल्या. सरकारान आदीं खंय कांय मागण्यो तडीक लायल्यात म्हूण मुख्यमंत्र्याचे उपकारी. आमकां ओल्ड पेन्शन स्कीम पळय आसा जी पळय 2005 नंतर जे पळय गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जॉईन जाल्ले गव्हर्मेंट सर्विसीक तांकां ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू करची म्हणून गव्हर्मेंट सद्या आमी ऑनरेबल साहेबा कडेन प्लेस केला डिमांड. जो भरपूर एम्प्लॉईज आमकां प्रेशरायज करता की आमकां जी पळय न्यू पेन्शन स्कीम आहा ती एबॉलिश करची आनी ओल्ड पेन्शन स्कीम रिस्टोर करची म्हणून. जेका भरपूर बेनिफीट आसा आनीक ओल्ड पेन्शन स्किमीक आनी न्यू पेन्शन स्कीम आसा ते बेनिफीट ना. ओन्ली टोटल डिपेंडंट ऑन इन्शुरन्स कंपनीज आनी तेजी शाश्वतना कितले पयशे मेळत आनी ना मेळत. म्हणजे जेन्ना कंपनी बुडीत खात्याक वता तेन्ना हें जावपाक शकता, बुडीत खात्याक वचूं शकता, कांय मेळूं शकना एम्प्लॉईज. म्हणटकीर ह्या खातीर आमी ही ओल्ड पेन्शन स्कीम रिस्टोर करची म्हणून भरपूर मागणी केल्या. तशेंच आमी आनी एक डिमांड केल्लो नर्सिंग अलावन्सीस जे पळय आसा फॉर नर्सिंग पर्सनल इन गोवा स्टेट तांकां सगळीं एज पर 7th पे तांकां इम्प्लिमेंट करचें. सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण आपल्या कडेन फायल आयली की रोखडेंच आपूण ताका एप्रुवल दिवन आपूण तें पास करता म्हणून. तशेंच ते पळय TSL एम्प्लॉईज आसा इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सॉरी डेली वेजीस आसा तांकां TSL ग्रांट करचें, टेम्पररी स्टेटस लेबरर ग्रांट करचें अशें म्हणून मागणी केल्ली. आनी ती आतां ऑनरेबल सीमान सांगलां आपल्या कडेन जेन्ना फायल आयली ऑलरेडी पुट अप केल्ली आसा आनी ती रोखडीच तांकां TSL डेली वेजीसां मेळटले अशें म्हणून ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. तशेंच आमी आतां मागणी केली आनी जे पळय एम्प्लॉईज डिफरंट डिपार्टमेंटान जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान सगळें काम करतात. जेका 40 years काम यस जाल्ले आसा, जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसात तांकां परत कोणाकूच परत एप्लाय करूंक मेळना गव्हर्मेंट जॉबाक. तांकां जर तर तेंचे कडेन टॅलंट आसा, बरें एक्सलंट आसा, व्हेरी एक्सलंट, तांकां जर तर तेंगे CR आसत जाल्यार तांकां रिक्रुटमेंट ऑन टॉप प्रायोरिटीचेर घेवन तांकां सिंपथी दाखोवची आनी तांकां रिक्रूट करचो अशें म्हणून मागणी केल्या. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट.
परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.